दिव्यवाणी 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 Ergá do caso minha Jesus, roglap do caso minha Jesus. जेजू क्रिस्त दे मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांका साद्या काळांतलो सुमयेचो दाबाजीक परबो आनी आयची पयली परब भोव पवित्र त्रित्वेची दाबाजीक परब. आमी 50व्या दिसाच्या परबे उपरांतलो आयतार पेंतेकोस्त जाल्ला उपरांतलो आयतार म्हणजे जुनाची तारीख 4. तर एकडे बरं मी मागया सर्वेस्वर बाबा तुका अर्गां होगळापानी वाकाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी स्वार्थ आयकोवचे वखदां आमकां सर्गींच्या जाणवायेन तूं बोर पवित्रत्म्याक पाठाय ही सगळी स्वार्थ समजा सारकें आमच्या काळजां मनांत उगाड. हें मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी पयलें वाचप निर्गमना पुस्तकांतलें आवास्वर 30:4 वोळ 4-6 8-9. Exodus chapter 34 verses 4 to 6 and 8 to 9. सर्वेस्परान फरमायिल्ल्या प्रमाणे मोइशे फातराच्यो 2 फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वताचेर सोडलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताच्या बोगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावं कसो खास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. मोइशे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें सर्वेस्परा हांव तुका मानवलां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय ओ लोक दारूण काळज आसूं पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बोगशी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर. अंतर्गत दानियेलाच्या पुस्तकांतलें आवास्वर 3. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या देवा, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें पवित्र नांव, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या महिमेच्या मंदिरांत, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राज्याच्या सिंहासनार, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं समंदिराची गुंडाई मेस्तलेल्या आनी केरुबा वयर बसलेल्या, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं अंतरणार बसलेल्या, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सा पावलून कोरिंथ्यारा बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप आवास्वर 13 वोळ 11-13. 2 Corinthians chapter 13 verses 11 to 13. भावां भयणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटां, संपूर्ण कांय जोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया. एक मनाचे जाया, समाधान सोदा. तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नामान करा. सुमेस भक्त तुमकां नामान धाडटात. सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलोलो आनी जो आसतलो त्या देवाक सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता जुआंवचो वांचेल आवास्वर 3 वोळ 16-18. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बागार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बागार ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक.
पुताक सतमानतेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची परब म्हणजे होली ट्रिनिटी ह्या भगवून त्रिदादीची परब आचरण करता. आमचे सगळे 40 दीस स्वर्गारोहण फेस्त जावन तशेंच पेंतेकोस्ताचे फेस्त जाल्या उपरांत येवच्या आयतारा हें फेस्त म्हणजे अंदू जुनाची 4 तारीख बाप पूत आनी पवित्रत्म त्रिएक देव म्हणटा हांव, तेग जण एक देव. बापाचें काम रचनेचें, पुताचें काम सोडवणेचें आनी पवित्रत्मेचें काम पोसणेचें ह्या मजतदार तो जावन आसा. म्हणजे हे तेगनय बगार एक देव जावन आमच्या ह्या संवसारांत आमचे जिवीत हे आशिर्वादीत करतात. मात न्हय, आमकां सुमेच्या मेटाद्वारे सासनीक जिविताक पवित्र आत्मो आमकां चलयता. ही एक बापाची येवजण. सगळ्या पवित्र सुल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार बापा विशांत, पुता विशांत, पवित्रत्म्या विशांत शिकोवण आसा. पोरण्या सुल्ल्यांत आमी सडावत पळोवचें जाल्यार सर्वेस्पोर देव बापा विशांत शिकोवण. बापान आनी नवो सुल्लो पुता विशांत शिकोवण आनी हांव आनी बाप कोण म्हणल्या विशांत जेजू सांगता. ताच्या उपरांत जेजू स्वर्गारोहण जाता. पेंतेकोस्ता दिसा धैर्यसो आत्मो पवित्र आत्मो सिसांक मेळटा आनी तो पवित्र आत्म्याक धाडटा. जेजू बापाच्या उजव्या कुशीक बसोवन आसा. त्या खातीर सर्गाचें राज आमी मोतींत एक चिंतचें जाल्यार तें राज, त्या राजांत कसलेंच कश्ट ना, अंकार ना. थंय देवाचो परजळच आसतलो. त्या परजळांत आमी जियेतले म्हणजे ते स्टेट ऑफ लायफ आमकां सासनीक जिवितान मेळटलें आनी आमी देवा समोर आसतले. तर आयची तिनी वाचपां थोडी जळक आमकां दितात. पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. निर्गमन आमकां कळीत आसा. निर्गमन म्हळ्यार एक्सोडस, खंय तावन इजिप्त तावन बसयल्ल्या गांवाक आनी कशें देवान इजिप्त परजेक मोइजेमोरीफात चलयलें ताच्या विशयांत घडीत इजिप्तचो राई फरोहा राय, त्या राया समकर देवाच्या सक्तेन मोइजे उबे रावता. मोइजे लोकांक आनी देवाक एक मध्यस्थ जावन तो वावुरता. म्हळ्यार ताका मिसांव आनी आपोवणें देवूच निर्गमन ग्रंथांत 3ऱ्या आवास्वरांत दिवचें आमी पळयता. देव सांगता म्हज्या परजेचे कश्ट हांवें पळयल्यात, दुखां हांवें पळयल्यात, हांव सुद्दां तांचे लागीं वेता. कसो वेता? तो मोइजे आपयता. त्या खातीर मोइजे मोरीफात देव काम करता. आनी तें घडीत आज पळोवचें जाल्यार निर्गमन 34, 30 आनी 4 वास्वराचें आयचें वाचप. सर्वेस्पोरान फर्मायल्ल्या प्रमाणे मोइजे फातराच्यो 2 फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वताचेर सोडलो. कित्याक सोडलो? देव मनशाक उपादेश दिवंक आसलो. कशें आमी ह्या संवसारांत देवाक विधेय जावन चल जाय, देवाच्या मेटान समको जाय आनी देवाचो मोग करी जाय. त्या विशयांत आमकां देव सांगोंक आशेतालो, इस्रायल पंजेक सांगोंक आशेतालो आनी तो 2 फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वताचेर सोडलो. सर्वेस्पोराका कुपांतल्यान सकला देवूंक ताच्या बोगले देवून ताच्या बोगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पोर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पोर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो. म्हळ्यार हांगा कितें? सर्वेस्पोराका कुपांतल्यान सकला देवून ताच्या बोगलेक रावलो. सर्वेस्पोराक कोणी पळोवंक सकनात, कित्याक ताजो परजळ पळोवंक साधना. एका कुपांतल्यान म्हळ्यार तो अनुभव ताका जालो. कुपांतल्यान सकला देवून ताच्या बोगलेक रावलो. आतां ते प्रसन्नता, सर्वेस्पराची प्रसन्नता घेवचो ह्या जडसो एक अवकाश मोइजेक मेळ्ळो. आनी सर्वेस्पोर कितें केलें? ताणें सर्वेस्पोर म्हणलें नांव परगटलें. मोइजेक सांगलें हांव सर्वेस्पोर, सर पदवेदार. सर्वेस्पोर म्हणजे पोरण्या सोल्ल्यान याहोवा, या जेहोवा म्हणटा आमी आनी याह्वे म्हणटा.
तो सर्वेस्पोरो अंसो सर्वेस्पोर ताणें परत घातलें. सर्वेस्पोर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो. म्हळ्यार ती सकतेवन तो बडवून तो उतरून गेलो आनी उद्गारलो. ती उतरां मैजेक आयकली. पळया, सर्वेस्पोराच्या काळीज कसलें, देवाच्या काळीज कसलें, देव कसो आमचो मोग करता त्या विशयान ताका बरोवन आसा. सर्वेस्पोर दयाळ, इज मर्सिफुल, काकुळदार. पण सर्वेस्पोर दयाळ, सर्वेस्पोर कठीण न्हय, सर्वेस्पोर दयाळ. त्या खातीर आमकां रोसुल्लो देव दयाळ. आज आमी कठीण आरोग्यंत हट्टी जावचे न्ही, आमी ताचे बरी दयाळ जावंक जाय. हेंच जॉन प्रवादी 4थ्या वासवरान सांगता, म्हाका कळीत आसलें तूं तांकां नास करनाय निनेवे गांवा, कित्याक तूं दयाळ, तूं काकुळदार, तूं मोगाळ देव जावन आसाय. शिक्षा दिवन तूं फाटीं सरताय, तूं जें रक्षणाचें सोडवणेचें कवच तूं तांकां दिताय. पण थंय प्रवादी सांगता, हांगा देवच सांगता, हांव दयाळ. सर्वेस्पोर कोण? काकुळदार देव, इज मर्सिफुल. जेजू सांगता, म्हाका जाय बलिदाना न्हय, दया. पळया, त्या खातीर जेजू न्हू, बापाचें काळीज जेजू तोय दया दाखयता. आनी कुरड्यांक, तोंट्यांक, पातक्यांक, फारिजेवांक, सदस्यांक सगळ्यांक ताणें दया दाखयली, शिकवण ताणें दिली. ह्या दाळा ते घेवनान त्या दाळा ताणें तांकां ज्वरान इल्लें खंडन समेत केल्लें आसा. तो काकुळदार देव. तिसरें, रागार जावंक सवकास. आमच्या देवाक थोडे चिंचे आसा, देवाक राग येता कोण ना फादर म्हणून. ना, आमचो देव राग करूंक सवकास, स्लो टू एंगर, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. तर आमचो देव मोग, गॉड इज लव. आनी मोगान भरलेलो देव, विश्वासान भरलेलो देव, तो आमकां पाती येता. विश्वासी देव. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागतना अशें मागत जाय, सर्वेस्परा, तूं दयाळ, तूं काकुळदार, तूं रागार जावं सवकास, तूं मोगाळ आनी तूं विश्वासान भरलेलो, म्हजेर दया दाखय. सर्वेस्परा, हांव अस्कत, तूं बळवंतो, हांव पातकी, तूं पवित्र. हांव इल्लो हट्टी स्वभाव असो, पूण तूं दयाळ. तुजो स्वभाव म्हजेर देव दिवन दी. म्हजो भावार तसो आभाव पयस करन, तुजो सर्गीचो प्रकाश म्हजेर फांकय म्हणून आमी मागत जाय. सर्वेस्पोर म्हणजे तक्षण धरणीर सरपटलो. केदाळा ताणें देवाच्या तोंडान तावन आयकलीं उतरां, तो धरणीर सरपटलो. आनी कितें केलें ताणें आराधन केलें. तर आज आमी आराधन करतना कोणाक आराधन करता? दयाळ देवाक, काकुळदार देवाक, रागार जायनातल्या देवाक, मोगान आमकां पोसच्या देवाक, विश्वासान भरल्या देवाक आमी आराधन करता. We worship, we thank, and we adore the Lord who is merciful, who is slow to anger, who is compassionate, who is a loving Father, and also who is faithful. त्या खातीर आज आमी ताका आराधन करीसय. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवलां जाल्यार म्हणजे म्हळें आतां, दया करून आमच्या सांगाता ये. कित्याक हांव अस्क त्या लोकांक सोलो म्हजे वरवीं जायना. म्हणजे आमच्या सांगाता ये. वय हो लोक दारूण काळज असो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बोक्षी, आनी आमकां तुजें दायजी करून स्विकार कर. आमच्यो सुखी आनी अपराध बोक्षी आमकां तुजें दायजी करून स्विकार कर. एक्सेप्ट as your own. वय मोगाचे भाव भयणीनो, आज ही भोव पवित्रित्वेची परब आचरण करतना सर्वेस्पराचें मुखामळ, सर्वेस्पराचें काळीज कितें म्हूण आमकां आयच्या ह्या वाचपान समजलें. तो देव आमचो मोग करता. त्या खातीर म्हणटा हांव, देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका सांबाळटा, एक मोगाळ पापय बरी, देव म्हजो मोग करता. सकाळ जावन सांजेर पर्यंत, दीस आनी रात तो म्हजो मोग करता. कित्याक आमकां आवयच्या गर्भांत आसतना रुपीत केल्लें ताणें. आमी ह्या संवसाराक येजय म्हूण निर्धार केल्लें ताणें. आमकां आवय बापूय भाव भावडां दिल्लीं ताणें. हो जीव आमचो न्हय, ही कूड आमची न्हय, ही कूड ताची विस्मीत.
ओ जीव ताचे आशीर्वाद. तर आमचे कोडू, आमचो आत्मो, आमचो जीव आशीर्वादीत कर. सर्वेस्परा म्हण मागया, सर्वेस्पराचो मोग करया, सर्वेस्पराच्या मोगान बरया. जस्तत काय सोडून सर्वेस्पराक फावो ती योग्य आमी भुरगीं जावन जियेवया. हाच्या अंतर्गितांत दानियेलाच्या पुस्तकांतल्यान काडलें. दानियेलाच्या पुस्तकांत हें किर्तन आसा. मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. प्रेज अँड ग्लोरी टू यू फॉर एवर अँड एवर. तुका हॉनर, तुकाच मान आनी ओडवीक. त्या खातीर आमचो पुर्वजांचो देव तूं, महिमेवून तूं, पवित्र नांव तुजें, महिमेच्या मंदिरांत तूं आसाय, राज्याच्या सिंहासनार तूं आसाय, समुद्राच्या गुंडाई मेस्तलेल्या केरुबा वयर बसलेल्या आनी अंतराळार बसलेल्या मान आनी ओडवीक तुका. सर मान आनी ओडवीक सर्वेस्परा देवाक मात्र. ग्लोरी टू गॉड अलोन. हाचे दुसरें वाचप आमी नियाळचें जाल्यार सान पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांतलें. आनी हांगा केवळ एक 3 ओळी आसात, 11, 12, 13. हांव तुमकां विदाय म्हणटां. 13वो आवाज स्वरांत तो सांगता, तो विदाय सांगता. संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा. वी आर नॉट परफेक्ट, पूण आमकां सर्वेस्परा सांगता समकाताना, सर्वेस्पराच्या मेटांनी पावलांनी चलतना, सर्वेस्पराचें उतर आमी नियाळतना, सर्वेस्पराच्या आज्ञा प्रकार आमी जियेतना आनी सुमयेच्या सक्रामेंता प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडटना आमी संपूर्णकायेच्या वाटेर चलता. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आज संपूर्णकायेच्या वाटेर आमी चलया आनी ती संपूर्णकाय आमकां सुमी जेजू दिता. सुमी जेजू सांगात आमी समकोवया. तो सांगता संपूर्णकाय जोडूंक वावुरा, म्हज्या उल्याक पाळो दिया. म्हजो उलो म्हळ्यार हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या, ह्या शिकोवण्याक तुमी पाळो दिया. एक मनाची जाया, समाधान सोदा. पण आज कितें जाय जंय? एक मनाची. आमी घरांत 10 जाणां आसात, 10 मन आसूं नजो. वाड्यांत 20 या 30 कुटुंबां आसात, आमी 30 पंगड जावंक नजो. मगार एक मनाची. त्या खातीर आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, आमची आराधना आमकां एक मनाची जावंक आपोवणें दितात. आनी तशेंच समाधान सोदा, झगडे न्ही. आज पवित्र देव भगवंतरिनाद समाधान आमकां हाडटा. तो मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सगळे आसतलो. तुम्ही केदाळ एका मनाची जातात, समाधान सोदतात, संपूर्णाच्या वाटेर संपूर्ण काय जोडूंक सोदतात. देव तुमचे सगळे कसलो देव? मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सगळे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नामान करा. सोमेस्त भक्त तुमकां नामान धाडटात. सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. मिसाचें बलिदान आरंभ करतना ही सुत्रां आमी देवाची म्हणटा. सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, and the love of God, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट, and the communion of the Holy Spirit. म्हळ्यार आमी बागेवन त्रिंदा दीस सांगाता मेळोन युकरिस्ती बलिदान आमी भेटयता. कित्याक हें बलिदान आनी थंय सर्गीच्या बलिदानाक ताळ पडटा आनी आमी एकवटता. त्या वेळार सर्ग, हांवें तुमकां म्हज्या पयल्या प्रवचनांत सांगलें, आमी पिलग्रीम पयणारी पवित्र सभा या झुजारी पवित्र सभा आनी आमची कस्टोची पवित्र सभा पुलगतीन पुलगत्र, तशीच ग्लोरी तिनूय युगर्स माता आमी सांगाता, देवा सांगाता आसता. आनी देव आमचें ग्राणें, आमचें मागणें देव आयकता. त्या खातीर सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. उद्गार आयचो जावन आसा सर्वेस्पराक जयची. अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसतलो, जो आसतलो ते देवाक. उगडापण ग्रंथांतलें काडलां. अनंत बापाक आमी काडटा न्ही, महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक. आमी दिजय महिमा, बरें मागणें, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. पण हांगा उगडापण ग्रंथांतलें हांवें तुमकां सांगलें, मिसाचें पयल्या बलिदानाचें मागणें कोरिंथकारांक बरयल्या ह्या उतरां, सान पावलाची पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत सांगलेलीं उतरां. आनी तशेंच आमचें अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, म्हणजे महिमा तांकां, अनंत तांकां, ग्लोरी तांकां. आनी जो आसा, कोण तो देव आसा, आसलोलो, आसतलो, सदां काळ तो इरुवनागी इरुवाता, आसतलो जावन आसा, आसलोलो जावन आसा. आनी हेच्या वांजेलांत आमी आयकता जुओंचो वांजेला वस्वर 3 वर्ल्ड 16 18.
जेजू निकोदेमाक सांगता. निकोदेमो एक शिकपी फारिजेव तो जेजू लागीं येतालो आनी जेजूची शिकवण ताका मस्त प्रभाव घालूंक प्रेरण करूंक लागली. जेजून निकोदेमाक म्हणे, देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. म्हळ्यार देवान इतलोय मोग केलो म्हणजे सर्वेस्परान बापान इतलो मोग केलो, ताणें ताच्या एकल्याच पुताक भाग्यवंतीच्या त्रिनादीच्या दुसऱ्या व्यक्तीक ताणें ओपोवन दिलो आनी ताका सतमान केल्या म्हणजे सुम्याक सतमान केल्या, कोणाचोच नाश जायना जावंक शाका. तर आमकां आज सुडका जेजू ताव न्हू, रुपया वरवीं न्ही, भांगारा वरवीं न्ही, जेजू वरवीं, जेजूच्या अमोल रक्ता वरवीं पुताक कित्याक दिलो? सतमान केल्या, कोणाचोच नाश जायना जावंक शाक. हा संवसार नासाच्या वाट्यार आसा. देवसार बुलोवणी हाडटा, ओडण्यो हाडटा, नाश करूंक पळयता. वायट ओडण्यो, सोयो, कामुकपण हें सकड आक्रमण करतना सुम्या सांगाता पवित्रपणान आमी बळवंत रावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. बगार ताका सस्नीक मेळच्याका आनी तो आमकां सस्नीक जिवी दिवच्याका जेजूक ह्या संवसाराक धाडलो. कित्याक? देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, नीत करच्याक न्ही. जेजू आयिल्लो ताचे पयले येणें नीती खातीर नीत करूंक जो येवना. बगार ताच्या मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याका. जेजूचे पयले येणें सोडवणेचें सोडवणदार तो. सोडवणदार आज आमकां जल्मला. सोडवणदाराचे जरी तावन उदक तुमी ओडतेल्यात, आज तो सगळ्यांक ताचे तेवशीर ओडते आसा. तो आपयते आसा, तो आकर्शण करते आसा, ताची कृपा दिवं न्हू. त्या खातीर कित्याक देवान पुताक संवसाराक धाडलो? संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मरिफात. कोणा मरिफात? जेजू मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याका. जेजू मरिफात संवसाराची सडवण. आज संवसाराक सुटका मेळ्ळ्या, ती आमी एक्सेप्ट करून जियोंक आमचें काम, आमचें तें मिसांव. पुताक सतमानतेल्याची नीत जायना. जो कोण जेजूक सतमानता ताची नीत जायना. पूण जो कोण ताका सतमानिना, जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. तूं सतमानी नाही जाल्यार तुजी नीत जावन गेल्या. तुवें जेजूतान भायर पडलाय, तूं सजनाच्या जिवितांतून भायर पडलाय. तूं जावं करून तुजें लिव्हिंग टुगेदर साक्रामेंतान जियेनासतना, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेनासतना, कॅथोलीक जावन इगर्ज मध्ये वचनासतना, संवसारांत बुडो न्हू, संवसाराच्या दावलाते भितर तूं रिगो नासतना, तुजो भावार्थ तुवें सांबाळिनासतना, तुजे बरोवसो तुवें दवरिनासतना जियेलाय जाल्यार तूं देवा तावन पयस पावलाय. आज भाग्यवंतो त्रिनादीची परब, भोव पवित्रित्वेची परब आमी करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमचो मोग करता. देवान ताची सडवण जेजू मरिफात आमकां पाठयल्या. त्या जेजू वरवीं आमकां सुटका. आनी जेजून आमकां आनाता बरी सोडूंक ना, आमकां पवित्र आत्म्याकच आमकां दिला. सांत पौल सांगता आमचेर वतला. कसली व्हडली कृपा आमकां देवान दिल्या. त्या खातीर आयच्या दिसा भोव पवित्रित्वेची परब आचरण करच्या ह्या वखता आमकां सगळ्यांक देव ताच्या आशिर्वादान भरून दी, पवित्रतेच्या सत्तेन भरून दी, ताच्या मोगान अभिषेक करून दी. जे कितें उणें पडलां पयस करून दी, भरती करून दिवं दी. कितें नाका जाल्यार आसा पयस करून दी. सगळ्या संवसाराच्या लोकांचेर, सगळ्या भारत गांवच्या लोकांचेर, 7 कॉन्टिनेंटांचेर, आमच्या कर्नाटकाचेर आनी सुवार्थ आयकोवचे हर एकल्याचेर ताचे आशिर्वाद देव दिवं दी. सरंकार, बनपास, बंदुड्यो, पिडाशिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बांदून मोडून पान उडयता. टच, anoint, heal for your glory. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजू शोमोगा दिएसीज. मोगाळ भावा भयणीनो, म्हज्या खातीर मागा, म्हज्या मिसावा खातीर मागा, म्हज्या सुवार्थे खातीर तुमी मागा. आनी विशेश बापान आमच्या पंगडा खातीर, म्हज्या DCC खातीर तुमी मागा. आनी तुमकां सर्वांक हांव भोव पवित्रित्वेची परब मागता. आनी तुमकां भोव पवित्रत्व म्हणजे भगवंत त्रिनाद सांबाळना, राखून व्हरून पवित्रतेच्या सक्तेन सदां काळ तुमकां बळवंत करून मागणें जिवीत तशेंच भावार्थ घट जावन दी. आनी जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी परगट करा, मुखार करा. आनी देव तुमकांय आनी तुमच्या कुटुंबाक ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून हांव मागतां. आमेन. दिव्यवाणी